2 वर्सां जर भरूं ना ते लॅप्स जाता आनी 5 वर्सां जर भरूं ना ते परमनंट लॅप्स जाता आनी अशे पोस्ट आनी जे आमकां यूज ना तेही पोस्ट भरूं ना आनी त्या खातीर इतलो नंबर वेकंट आसा. 35 एसिस्टंट इंजिनियर इन इलेक्ट्रिकल वेकंट आसा. कित्याक वेकंट आसा? आनी जवळ जवळ 36 एसिस्टंट इंजिनियराचे पोस्ट वेकंट जाले. फाटले फावटी जवळ जवळ 80 ज्युनियर इंजिनियर ऑलरेडी फाटल्या टर्मा भरल्या. त्यानंतर इलेक्शन आयल्या आनी जेन्ना फुडले भरपाक जाय आशिल्ले सादारण म्हजे म्हायती प्रमाणे 80चे वयर पोस्ट ज्युनियर इंजिनियराचे वेकंट आसा. म्हणजे हे 59 आनी 35 जर आमी एसिस्टंट इंजिनियराचे धरले जाल्यार जवळ जवळ 90 पोस्ट ज्युनियर इंजिनियराचे इन इलेक्ट्रिकल वेकंट आसा. नंतर जे तुमी लायनमॅनाचो काडलो एसिस्टंट लायनमॅन आनी लायनमॅन हेल्पर सादारण 700 पोस्ट हे सगळे मेळून वेकंट आसा. आनी तांकां सुरवातेक पगार कितलो मेळटालो? 10,000 पगाराचेर राविल्ले भुरगे आहा ते. आतां तांकां पगार वाडला. तांकां पयलीं म्हणल्यार फिक्स कर आनी दुसरे भुरगे आसा तांकां वर्क चार्जाचेर कितें सोल्युशन काड. हो बुद्धवंत हरशी मंत्री. लायन हेल्परांक तुमी जर सगळ्यांक फिक्स केलें ना जाल्यार पळय ताचो परिणाम खूब वायट जातलो. इतलो 10-15 वर्सां काम केलें. तुमी एग्री जाला ह्या हावसांत तांकां आमी करता. एनिवे मुख्यमंत्री आनी हांव बसून हाजेर सोल्युशन काडलां. सोल्युशन आमी काडलेलें आसा. येता त्या 2 म्हयने भितर हो सगळो जो प्रोसिजर आसा तो कंप्लीट जातलो. हू हॅव नॉट एपियर्ड फॉर द एग्जाम चवथी पयलीं मोकळें करचें. चवथीच्या पयलीं दिलां. हांव ताजे कडेन मागतां सोल्युशन काडटा आसतना आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां सोल्युशन काडटा आसतना बारीक मनशात सगळे गोंयकार भुरगे चडचे ते तांच्या पोटार मारनाका.